मांडवी न्हंयतले कॅसिनो वेचून आयल्या उपरांत 100 दिसांनी मांडवी न्हंयतल्यान भायर काडपाचें उतर पणजेचो नवो आमदार बाबूश मोन्सेरातान वेंचणुके वेळार पणजेकारांक दिल्लें. लोकांनी ताका वेंचूनय दिलो. कॅसिनो भायर काडपाची तांणी जाहीर केल्ली मुजत सोंपत आयली. मात कॅसिनो आसात थंयच आसात. बाबूश मोन्सेरातान पणजेकारांक फटयल्यात. गोंयचो सरकार कॅसिनोच्या मोगान आशिल्ल्यान मांडवींतले कॅसिनो काडपा खातीर लोकांक आतां रस्त्याचेर देंवचें पडटलें, अशें आम आदमी पक्षाचो वांगडी वाल्मिकी नायक म्हणटा. कॅसिनो विरोधांत तशेंच आमदारान दिल्ल्या उतराची याद करपा खातीर आम आदमी पक्षान शुक्रारा पणजेन आंदोलन करपाचें थारायलां. लोकांनी आंदोलनांत वांटो घेवचो अशी विनवणी वाल्मिकी नायकान केल्या. कॅसिनोचो मुद्दो बरे व्हडल्या तरेन सगळ्या पार्टींनी गाजयल्लो आनी सगळे जाणा की तेन्ना काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो बाबूश मोन्सेरात ताणें 100 दिसां भितर आपूण कॅसिनो मांडवीच्यान काडटलो अशें आश्वासन दिल्लें. ताणें मागीर पणजेकारांचो विश्वासघात करून BJPन जॉयन जालो, ती गोश्ट वेगळी. पूण सांगपाक एकूच, ही जी आश्वासनां आसा ही सगळीं फटी. आमी पणजेकारांनी आश्वासनां खूब पळयल्लीं आसा. एक इंग्लिशेन एक म्हण आसा, फूल मी वन्स शेम ऑन यू, फूल मी ट्वायस शेम ऑन मी. म्हणजे तुवें म्हाका कितें तरी आश्वासन दिवन मागीर म्हाका फटयलो जाल्यार तुजी चूक. पूण तेच आश्वासन दिवन परत परत म्हाका त्याच मुद्द्याचेर फटयलो जाल्यार म्हजी चूक तुजेर विश्वास करपाचो. तर पणजेकार वील नॉट बी फूल्ड अगेन हें क्लियर जाल्लें आसा. आनी तुमकां याद आसतलें कॅसिनोच्या मुद्द्याचेर आदले जे MLA आशिल्ले लेट मिस्टर मनोहर पर्रीकर तांकां नांवूच U-टर्न चीफ मिनिस्टर पडिल्ले ह्या कॅसिनोच्या मुद्द्या खातीर. आनी हाज्या बद्दल आम आदमी पार्टी फाल्यां एक लोकांचो एक प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करूंक सोदता. कित्याक 100 दीस जाले एकूय कॅसिनो वचूंक ना. ताज्या वयर नवे नवे न्यूज येत रावला की चड कॅसिनो येवपाचे आसा आनी भरपूर अशे मुद्दे आसा कॅसिनोचेर जाचेर एक क्लियर आसा की ह्या कॅसिनोचेर कांयच एक्शन जावपाचें ना. आम आदमी पार्टी सगळ्या पणजेकारांक, सगळ्या गोंयकारांक आमंत्रीत करता फाल्यां शुक्रारा ऑगस्टाच्या 30 तारखेक सांजचे 4:30 कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेटी आसा थंय सगळ्यांनी येवन आपलो विरोध दाखोवचो की ह्या वेळा आमकां विश्वास ना की खंयचेच गव्हर्मेंट ना जाल्यार MLA ह्या कॅसिनोचेर कितें करूंक शकतले. आज लोकांनीच भायर येवन कितें तरी दाखोवचें पडटलें. 40 MLA दे आर कंट्रोल्ड बाय कॅसिनोज टुडे. डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजन्स ही जी सेंट्रल एजन्सी आसा हांणी 6,500 कोटी टॅक्स इवेजन केलां कॅसिनोनी म्हणून एक न्यूज आयिल्ली 2 म्हयन्यां पयलीं. आमी परत परत हो मुद्दो विचारलो, कितें तरी सरकारान रिएक्शन दिवंक जाय. 6,500 कोटी टॅक्स इवेजन. ह्या सरकारा कडेन कांयच पयसो ना, उदार घेतात आनी कितें करतात. पूण 6,500 कोटी कॅसिनोच्यान येवचे आसा ते आयले ना अशें एका BJPच्याच सरकाराच्या सेंट्रल एजन्सीन सांगलां आनी गोंय सरकारान ताजेर कांयच उलोवप ना. ताज्या मागीर 1 म्हयन्याचो असेंब्ली सेशन जालो. 40 आमदारां पैकी एकट्यान सुद्दां हो मुद्दो वयर काडलो ना. कितें चल्लां? 6,500 कोटी कमी रक्कम. तर आमकां दिसता की फक्त गव्हर्मेंटूच न्ही, 40 आमदार जे आसा दे आर कंट्रोल्ड बाय कॅसिनोज. त्या खातीर कोणेच आपलो आवाज वयर काडलो ना हाजेर. आनी हालींच टुरिजम पॉलिसीची ड्राफ्ट जी सरकारान रिलीज केली तातूंत तर डायरेक्ट गोंयचे 4 तालुका गेमींग डिस्ट्रिक्ट म्हणून दाखयल्ले आसा. पेडणे, बार्देस, तिसवाडी आनी मोर्मुगांव हे 4 तालुका गेमींग डिस्ट्रिक्ट म्हणून डायरेक्ट टुरिजम पॉलिसीन आज रिलीज केल्ले आसा. कॅसिनोंतल्यान गोंय सरकाराक अर्थसंकल्पाचे फक्त 2% महसूल येता. मागीर सरकाराक कॅसिनो गोंयांत कित्याक जाय असोय प्रश्न वाल्मिकी नायकान पत्रकार परिशदेंतल्यान केला. सरकार म्हणटा आनी CM प्रमोद सावंत म्हणटा की आमकां कॅसिनो कडल्यान रेवेन्यू मेळटा, कॅसिनो शिवाय आमचो सरकार चलचो ना. ह्या वर्साच्या बजेटान 19,000 कोटीच्या वयर बजेट दाखयल्लो आसा सरकारान. आनी असेंब्ली सेशनान CMनूच सांगिल्लें आसा की कॅसिनो कडल्यान आमकां फक्त 400 कोटी मेळटा म्हणून. तर
19,000 कोटीचो बजेट आणि 400 कोटी फक्त कॅसिनोंच्यान मेळटा. तुमचो सरकार कित्याक चलोवंक शकना 400 कोटी शिवाय? 2% फक्त. वाय इज युअर गव्हर्नमेंट नॉट एबल टू सर्वायव्ह विदाउट 2% ऑफ द रेव्हेन्यू इट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कसिनोज? बंदर कप्तान इमारती कुशीक कॅसिनोक फायदो करपा खातीर तारांकीत इमारत उबारपाचें सरकारान षडयंत्र चलयलां. ती बेकायदेशीर आसा. त्या इमारतीक जाय आशिल्ले परवाने घेतिल्ले ना अशें वाल्मिकी नायक म्हणटा. तशेंच सरकार बेकायदेशीर इमारत बांदकाम करता ताच्या विरोधान न्यायालयान वतले अशें वाल्मिकीन सांगलां. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेटी जी आशिल्ली थंय आज एक नवी बिल्डींग येता, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल बिल्डींग. तातूंत तुमी पळयल्यार रेस्टॉरंट्स आसा, एम्फी थिएटर आसा आनी कसले कसले लॉबी आसा. तर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक असली बिल्डींग कित्याक जाय? कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कितें काम करता जांकां रेस्टॉरंट जाय, एम्फी थिएटर जाय? तर ही जी आसा ही फक्त कॅसिनो खातीर बांदपाची आसा. हाजो खर्च जावन आसा 30 कोटी. हे 30 कोटी खंयच्यान आयले? तुमकां आमचे जे शेतकरी आसा तांचे 10 कोटीचो लॉस जालो पूर आयिल्लो तेन्ना, तांकां दिवपाक पयशे ना. पूण कॅसिनोचेर बिल्डिंगो बांदपाक, कॅसिनो खातीर बिल्डिंगो बांदपाक तुमचे कडेन 30 कोटी खंयच्यान आयले? ही बिल्डींग इट इज नॉट ऑन लँड, इट इज इन वॉटर. मांडवीच्या न्हंयेन बिल्डींग बांदिल्ली चल्लां काम. हे तुमकां मुद्दम हांव फाल्यां दाखोवंक सोदता. ह्या बिल्डिंगेक खंयचेंच परमिशन ना. CCPन परमिशन दिवंक ना, PDAन परमिशन दिवंक ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान परमिशन दिवंक ना. हाजेर खंयचोच एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट जाल्लो ना. इतली इल्लिगल बिल्डींग घाईन बांदता सरकार. दीस रात काम चल्लां. कसली घाई आसा? हे पयशे खंयच्यान येता आनी इतली घाई कित्याक? ही इतली इम्पॉर्टंट बिल्डींग कोणा खातीर? फक्त कॅसिनो खातीर. 400 लोकांचो एम्फी थिएटर कोणा खातीर? थंय पार्किंग कोण दितलो? थंय ट्रॅफिकाची कितें स्थिती जातली? तुमी ऑलरेडी पळयलां सांजचें कितें जाता थंय. तर हाजेर आतां आमी एक एक्शनूय घेवंक सोदता. म्हणून आमी वी वील टेक लिगल एक्शन एंड वी आर फायलिंग अ पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन इन द हाय कोर्ट ऑन दीस टर्मिनल बिल्डींग शॉर्टली.